आमच्या प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. तुका मोयमा तुका हार्गाबोंदो निरोधोरी तुका आमचे किर्तन उपकाराटो कोनाव आमी गायो. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. बोडव्याचो होर तुका बोजून करता, आख्खे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता. सगळी रोजनां तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. प्रभू जेसू, जेसू आमच्या सांडलोल्या संवसारान, दुखेस्त वातावरणान आनीक एकदां धांवून धांवून तुजेशी आमी आयल्या. हो पळय हांव आसा, तुज्या पांयाशी हांव आसा. जाणा जावंक सोदता म्हजे बरोबर कोण आसा. Here I am, Lord. I've come running back to you once again this evening. Just want to know, just want to feel who is with me. Who is with me during these difficult times. ह्या अवघड वातावरणात कोण म्हजे बरोबर आसा. मनशाचेर पातयेवंक अवघड जाला, घरच्यांचेर धरून रावूंक अवघड लागता. संवसारी वस्तूंचेर पातयेवन रावूंक भिरांत दिसता. तूंच जेसू, तूं म्हाका जाय. You alone are mine. I want to be yours. ह्या पासत धांवून धांवून जेसू हे सांजे तुज्या पांयाशी हांव आयलां. तुका बोजूंक, तुका वंदूंक, तुका नमस्कार करूंक, सगळें म्हजें जिवीत तुज्या पांयाशी दवरूंक. हो पळय हांव आसा, सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान आनी सगळे सोबतेन तुका नमस्कार करूंक, वंदूंक, वाखाणूंक. ही म्हजी बोजूण मानून घे. Accept, Lord, my adoration. Here I am to worship you. I bow my head in adoration. म्हजी मान बागावन दुनिया सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान
तुका नमस्कार करता. I am with you. I am with you. जेजू, ही उतरां तुझी हांव आयकूंक आशेतां. ही उतरां तुवें म्हणल्यान. You have said these words, I am with you till the end of the world. Do not be afraid. भिवू नाकात, हांव तुमचे सांगाता आसा. तूंच जेजू, तूंच म्हाका जाय. सगळीं जी कोण भियेल्लीं आसात, सगळीं जी सांगात सोदतात, एकसूरपण भोगतात, दुनिया तांकां सगल्यांक आयज तुज्या पांयाशी आमी हाडटा. वी ब्रिंग टू युअर फीट, लॉर्ड, ऑल दोज हू आर अफ्रेड, all those who are scared by looking at the things that are happening around. We bring to your feet all those who wish I had somebody with me. Those who are afraid of loneliness and those who feel lonely, we bring them to your feet, Lord, this evening. I am with you. आमी तुज्या पांयाशी हाडटा दुनिया. जी मनशां तुजे मिसांव फुडें व्हरतात, दुकान कुश्टान आसतल्यांक, एकसूरपण भोगतल्यांक, भियेल्ल्यांक तुजें आसणें जातात. They be your presence to all those who are afraid, even taking a risk of their own lives. We bring them all to your feet, Lord. तुझ्या पांयाशी तांकां हाडटा. जेजू नाका म्हाका क्रेस्कार. जेजू कणगे सगळी बोडा. जेजू नाका म्हाका क्रेस्कार. जेजू कणगे सगळी बोडा. Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Magasai. Tu Gesù, Gesù, tu Gesù, Gesù, tu Gesù, tu Magasai. Gesù nakamaka vodhi. जेजू कणगे सगली बोधवी. जेजू नाका म्हाका ओडवी. जेजू कणगे सगली बोधवी. तू जेजू, जेजू, तू जेजू, जेजू, तू जेजू, तू म्हाका जाय. Gesù, Gesù, tu Gesù, Gesù, tu Gesù, tu Magasai. Gesù nakamaka viso, inam nakabuzur naka. Gesù nakamaka viso, inam nakabuzur naka. Tu Gesù, tu Gesù, tu Gesù, tu Magasai. Tu Gesù, Gesù, tu Gesù, Gesù, tu Gesù, tu Magasai.
जेजू नाका म्हाका संवसार, जेजू काणगे सगले भांगार. जेजू नाका म्हाका संवसार, जेजू काणगे सगले भांगार. तू जेजू, जेजू, तू जेजू, जेजू, तू जेजू, तूच म्हाका जाय. तू जेजू, तू जेजू, तू जेजू, तूच म्हाका जाय. तू जेजू, तू जेजू, तू जेजू, तूच म्हाका जाय. हो पळय हांव आसा, तुजे सांगाता हांव आसा. आय एम विथ यू. ओय जेजू, तूं म्हजे बरोबर आसाय. ह्या वेळार हांव तुजे बरोबर रावंक सोदतां. I want to keep away all the distractions around me right now. I want to be with you. I am with you, Lord. Let me feel you. Let me feel you all around me. म्हजे सर्व भोंवतणी तुका बगूंक म्हाका फावो कर. तुजो आत्मो म्हाका दी. म्हजे भितर तुजें आसणें म्हाका ह्या वेळार बगूं दी. लेट मी फील युअर प्रेझन्स विदीन मी, लॉर्ड, ऑल ओवर मी. म्हज्या स्वासान भितर सर जेजू. एंटर इन टू माय ब्रेथ. म्हज्या कुडीच्या दर एका सांद्यान भितर सर जेजू. कम इन टू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी, एवरी ऑर्गन ऑफ माय बॉडी. दर एका कोणशान तूं यो. कम इन टू एवरी कॉर्नर ऑफ माय बॉडी, लॉर्ड. आय एम विथ यू. लेट मी फील यू. म्हज्या स्वासान जेजू हांव तुका ह्या वेळार भोगतां. As I breathe in, let me feel your presence. संसार सोरोपर्यान, ओय संसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. I am with you till the end of this world. Go, proclaim to the whole world. आख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. तुका भोगपाच्यो घडयो जेजू आमकां तुवें जायत्यो दिल्यात. बो करून जें कितें आमचे भोंवतणी ह्या दिसांनी घडटा, एके वाटेन कोविड-19 ही महामारी, दुसरे वाटेन सृश्टी आयज आमचेर परतल्ली आसा. सायक्लॉन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जायतीं जाणां घुडे आपलें घर उडोवन वेतात तें पळयतात. जायत्या जाणांच्यो प्रॉपर्टीज निसंटन जाल्यात. दर्यावेळो विरोन वेतात. देर इज इरोजन एट द कोस्ट. द ट्रीज आर फॉलन. रायट नाव द cyclone Yas is creating terrible damage to the eastern coast of India. तू आमच्या सांगाता आसाय जेजू.
तूं आमचो आसरो जेजू. आर यू माय रेफ्यूज? बी माय रेफ्यूज. तुका बगूंक आमी हो सईक घेता आसतना जेजू आमचें मन ह्या ल्हान ल्हान नियाळांतल्यान आमी उक्तें करता. वी बिलीव लॉर्ड दॅट यू आर विथ अस. Let us be in your presence in the most blessed sacrament. बो पवित्र संस्कारान तूं आजीर आसाय. आमचेच पासत जे कोण तुज्या मुखार आसात तांचेच पासत न्हय, पूण पयस पयस जी आमची भाव भयणां आसात तांचे बराबर ह्या बो पवित्र संस्कारांतल्यान तूं राव जेजू. ह्या संपर्क साधनाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांशी तूं राव. I believe, Lord. You are my refuge. You are my fortress. Yes, Lord. You are my friend in need. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my Lord. I will worship you with all of my heart. I will seek your praise all through my life. I will serve you, Lord, all that I am. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your praise all through my life. I will serve you, Lord, with all that I am. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. You are my refuge. You are my fortress. You are my enemy. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord.
सायबा, आमचो भावार्थ आमकां शिकयता आनी पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा. इन द बिगिनींग यू क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ. यू गेव अस लायट. आमकां जमीन दिली, झाडां, पेडां, फळां, उदक सगळें आमकां दिलें. You created man in your own likeness, in your own image. आणि सांगलें that you are giving man dominion over everything that you have created, including the animals, the birds in the sky, the creatures in the sea. आयज आमी नदर मारीत जाल्यार आनी रिफ्लेक्ट करीत जाल्यार तें सगळें तुवें आमकां दिल्लें इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ सस्टेनन्स. म्हळ्यार सायबा, आयज कितें जाल्लें आहा? आयज मनशाक नोश्टी आशा जाल्ली आहा. He has become greedy. He wants profit. आमचें गोंय पळयत जाल्यार is exactly similar to the land that you gave to your chosen people, the land of milk and honey. आयज आमच्या गोंयान पळयत जाल्यार सगळें तुवें दिल्लें आहा सायबा. आमच्या पुर्वजांक, आमच्या वडिलांक शेतां, भाटां, दोंगर, रानां, दोर्या, सेल्फ सस्टेनन्स. कांय भियोवपाची गरज ना. म्हळ्यार आमचे आशेक, पयशांक लागून आमची जमीन विकपाक लागल्या आमी, आमचे दोंगर कातरपाक लागले, आमची शेतां पुरून काडली ना, रानां कातरून उडयली. सायबा, ही आशा केन्ना सोंपतली? हें आमकां गिन्यान केन्ना येतलें? सगळें आमी विकून काडटा, नश्ट करता. हे दोंगर which are the tanks for storing the water during the rainy season and sustaining throughout the year, आयज ते टँक आमी कातरून उडयले, दोंगर कातरून उडयले. उदक खंय धरण उरतलें सायबा? आमकां उदक पियोवपाक खंयचें मेळटलें? हें आमकां गिन्यान दी सायबा. हे जे लोक भायर सरल्यात निसंडन करपाक, आपणाची आशा भागोवपाक, पयशांक लागून, गिन्यान दी, मोना उकोड सायबा. This land that was protected by our ancestors, आमचे वडील, आमच्या पुर्वजान सांबाळून दवरलेली जमीन आमकां, it is our responsibility to preserve and protect this land for the future generations, the generations who are yet to be born. म्हळ्यार आमी गुलाम जाल्ले आहा, पयशांचे गुलाम जाल्ले आहा. In Matthew chapter 6 verse 24, सायबा तुवें सांगलें, no man can serve two masters. म्हळ्यार आयज we have chosen a new master, money, पयशे, पयशांचे गुलाम जाल्ले आहा. We are forgetting that you are the master, you are the creator. संसार सोंपोवपर्यंत फकत तूंच आसतलो आमच्या बरोबर. आनी ह्या पासत खुबशे लोक आवाज करपाक लागल्यात,
जमीन सांबाळपाक, दोमोर सांबाळपाक, शेतां भाटां रानां सांबाळपाक. आमचे जे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह आहा जांकां आमी विंचून काडलेले, जांणी आमकां प्रॉमीस केल्ले, आश्वेशन दिल्लें की आमची जमीन सांबाळटले, आमचे गांव सांबाळटले, आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळटले. तांची गिन्यान उकोड सायबा, तांची मोना उकोड, गिन्यान दी तांकां की ह्या निसणटणान आमी सगळे काबार जातले. हे फुक्याचे देणे जे तुवें दिलाय आमकां सायबा, हें दायज हें सांबाळपाक आमची मोना उकोड सायबा. आनी हे सरकार आमचे आयकना म्हूण आमचे लोक भायर सरल्यात. घरां सोडून, फॅमिली सोडून, आमची तरणाटी, आमची कॉलेज स्टुडंट्स, स्कूल स्टुडंट्स, तरणाटे जे जस्ट कामाक लागुल्ले आसा, सगळें सोडून सगळो लोक रस्त्यार आयिल्लो आसा. आवाज दिवपाक आमच्या रेप्रेझेंटेटिव्हांक की आमचे गांव सांबाळा, निसणटण जावंक दिनाका, हे कायदे काडटात ते भायर मारात. आयज तर म्हणटात आमी एजिटेशनाक भायर सरल्या, प्रोटेस्टाक भायर सरल्या. सायबा तुका खबर आहा, our spirits are agitated. We are agitated from within. Our conscience is agitated. We are protesting from within. आणि त्या पासून आमी भायर सरलेले आहा, रस्त्यार आयिल्ले आहा. इट इज अ टाइम ऑफ द पेंडेमिक, तरी पूण लोक भायर सरलेलो आहा, भुरगीं भायर सरलेलीं आहा, उलो मारता ह्या सरकाराक आमचे गांव सांबाळा. There are so many issues, health, education, environment. सायबा गिन्यान दी, आमचे जे लिडर आहा, फुडारी आहा, मोना उकोड. Be with us, Lord. You can guide us, Lord. Give us the wisdom, knowledge, understanding, counseling, piety, and your fear, Lord. Guide us, Lord. Guide our leaders to change the path of greed and profit and save our land for the future generations. You are my Savior, you are my healer, you are my strength in need, you are my God, you are my Savior, you are my healer. You are my strength in need. You are my God. I will worship you with all of my heart. I will sing your praise all through my life. I will sing, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I The youth, like people from other age groups,
have been affected badly during this pandemic. Some of the youth are suffering from the virus. Some have lost their loved ones. Some are suffering from loneliness, confusion. Many of their future plans have come to a stop. Exams postponed, job opportunities destroyed. Not able to learn properly during the online classes. Some don't even have internet access. It is a very stressful experience for all of us youth, and at times we may feel that we are all alone. However, it is especially during these difficult times that we youth need to be closer to God. How can we be closer to God? By trying to attend the online Holy Mass, Holy Adoration service, praying the Rosary with your family. Every day before you wake up, before you go to sleep, spending a few moments with God, reading the Bible. Many of the Psalms, such as Psalm 22, 13, 51, cry out to God for help during difficulties, asking for God's strength during troubled times. We need to give up our bad habits. Let us ask ourselves, do we need to change? Has the pandemic shown anything in our lives and practices that we need to turn away in order to turn towards God? Are there things that we have taken for granted that we need to appreciate more? It is too easy for many of us to forget about the presence of God. We neglect to realize that God is with us right now, beside us and within us. He is with us in the same room, always watching us with kindness and mercy. To experience this presence, let us spend a few moments and pray. Oh my God, my firm belief is that your eyes are fixed on me at this very moment. The angels
are now trembling before you. And can I, a poor nothing, presume to appear in your holy presence? Pardon my sins and unworthiness, and enable me to invoke you, the best of fathers. O divine spirit of love, of light, and of life, enliven me in my devotions, enlighten my mind with your heavenly rays, inflame my will with the fire of your divine love. Stay within my heart, O Lord, and fill me with your presence. You are my shepherd, you are my conqueror, you are my hiding place, you are my God. You are my shepherd, you are my conqueror, you are my hiding place, you are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am. Mania Jesu, तूं आसाय, आमच्या सगळ्या सांगातला तूं आसाय. उंड्या आनी सोऱ्या रुपान तूं आमकां दिश्टी पडटाय. त्याच उंड्या आनी सोऱ्या रुपान तूं आमचे भितर येताय, आमचे सोरशीं रावताय. आमचो जिविताचो काडूक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान तूं आमकां उजवाड दिताय. त्याच उजवाडान तूं आमकां वाट दाखयताय. वाट न्हूच जिविताची, पूण वाट बापा सोरशी धांवून येवपाची. आमच्या बापा सोरशी आमकां पावयतली वाट तूं आमकां दाखयताय. पूण आयज कितलीं जाणां वाटसूर कोशी बोलतेच वाटेर आमी वयता, शेणटाव, काळोखांत पडटा. आयज कितलीं जाणां आमी सोम्या तुका नाकारता. पॅन्डेमीक जालो, लॉकडावन जालें, इगर्ज्यो बंद,
ह्या वेळार देवाचो उगडास फकत गरज तेन्नाच आमी करता आनी हेर वेळार जो देव आमकां राखता त्याच देवाक आमी विसरता. आयज म्हाका तुवें परत आपयलें तशेंच तूं आमकां सगल्यांक आपयतलें. आपल्या पवित्र आत्म्याची उजवाडाची वाट तूं आमकां दाखयतलें. आपले चडशीं ओडून हाडूंक आमकां रस्तो स्वताचो मार्ग आमकां तूं दिताय. सगल्यांक आमकां तुजे चडशीं येवंक एकठांय एक फामील कशी जेजू सांगाता हें झूज दुयेंसां आड, हें झूज सगळ्या भ्रश्टाचारा आड, हें झूज पातका आड, देंवचारा आड, हें झूज सगळ्यांच्या कोश्टांचे आड झुजूंक आमकां सगल्यांक वाट दाखय आनी तुजे चडशीं आपय आनी तुजे चडशीं येवंक सगल्यांक आमकां बोड दी. You are my Eucharist, you are my nourishment, you are my shining light, you are my God. You are my Eucharist, you are my nourishment, you are my shining light, you are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. ह्या पॅन्डमिकान कितलीं आमची भाव भयणां सोंसतात. म्हज्या एक इश्टान म्हाका वॉट्सॅपार फोटो धाडलो. त्या फोटोवान 2 हात, ताचो आनी ताच्या बापायचो. ताच्या बापायन ताच्या हाताक गोट दवरलो. बापूय हॉस्पिटलान कोश्टवतालो आनी त्या फोटोवाक अशें कॅप्शन आसलें, I don't want this photo to be the last photo. What I will do without my dad. हें वाचून
म्हजे दोळे दुखांनी भरले आनी 2 दिसांनी ताचो बापूय सोंपलो. मोगाला जेसू, फाटल्या वर्सां आनी ह्या वर्सान लाखांनी लोक मरून गेला. इंडियेनूच 3 लाख मायज लोक मरून गेला. तांचे मदें एक आवय, एक बापूय, एक शेमाय, एक शेपाय, भुरगीं आनी अशीं जायतीं लागशिल्लीं मरून गेल्या. What will I do without my dad? What will I do without my mom? What will I do without my children? What will I do without my best friend? असले जायते प्रस्न जायते जाणांच्या मनान उप्रासले आसतले. चिंतून दूख भोगता. आमचो लागशिरो आमचे अनपयस गेलो जाल्यार आमकां दूख भोगता. कितें म्हजो फुडार तांचे विरेंत हो प्रस्न आमच्या मनान येता. एकसूरपण भोगता. जिवितान आनी कांयच नाका दिसता. बरे मनीस जे समाजान बरो वावर करताले, जे गोंय सांबाळूंक आदार दिताले, जे दुसऱ्यांक केन्नाच दुखय नासलेले, तसले मनीस सोंपोन गेले. हांचे विरेंत ह्या गोंयचो फुडार कितें होवूय प्रस्न आमच्या मनान येता. आनी जायतीं जाणां एकसूरपण भोगतात तांकां तुजो आवाज आयकूं येंदी. डू नॉट वरी, हियर आय एम. भिवूं नाका, हांगा हांव आसा. आयज आमचे जायते जाणांतले फॅमिलींतले वांगडी पॉझिटिव्ह जायन गोडे घरां आसात, वो हॉस्पिटलान आसात. जायते जाण क्रिटिकल आसात. जायते जाणां ह्या पॅन्डेमिका लागून जायते जाणांचे वावर बंद जाले, बिझनस डावन जाला. तांकां ही तुजी उतरां आयकूं येवन दी सोम्या. हियर आय एम, हांगा हांव आसा. आनी हेंच आस्वासन तुजें आमा सोमेस्ताक पावून दी. लेट द अश्युरन्स ऑफ यू लॉर्ड बी among us. Here I am. You are my Father, you are my Jesus, you are my Holy Spirit, you are my God. You are my Father, you are my Jesus, you are my Holy Spirit, you are my God. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord,
with all that I have. Here I am. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am. जेजू तुझें उतर आमच्या कानार सादूय. आमची काळजां मनां तुज्या उतराक उक्तीं कर, जागी कर. तूं ह्या वेळार आमचे बरोबर आसाय. काळजांत तावन आमी सोत मानता. तुवें म्हणलां, आय एम विथ यू. हांव तुमच्या सांगाता आसा. तुजें उतर दुनिया ह्या वेळार आयकूंक आमकां फावो कर. A third time Jesus foretells his death and resurrection. They were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them. They were amazed, and those who followed were afraid. He took the 12 aside again and began to tell them what was to happen to him, saying, "See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death. Then they will hand him over to the Gentiles. They will mock him and spit upon him and flog him and kill him. And after 3 days he will rise again." The request of James and John. James and John, the sons of Zebedee, came forward to him and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." And he said to them, "What is it you want me to do for you?" And they said to him, "Grant us to sit, one at your right hand and one at your left, in your glory." But Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or be baptized with the baptism that I am baptized with?" They replied, "We are able." Then Jesus said to them, "The cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared." When the 10 heard this, they began to be angry with James and John. So Jesus called them and said to them, "You know that among the Gentiles, those whom they recognize as the rulers lord it over them, and the great ones are tyrants over them. But it is not so among you. But whoever wishes to become great among you must be your servant, and whoever wishes to be first among you must be slave of all. For the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many." You do not know what you are asking. The Son of Man came not to be served, but to serve. I am with you. That is enough. काय बरी आश्वासनाची उतरां जेजूची. तुमचे मोदे हांव सेवा घेवूंक न्हय पूण सेवा करूंक आयलां. तुमच्या सांगाता हांव आसां. कितें मागतात तें तुमी नोकळत.
I am with you. सगळे दोंगर, पर्वत, सगल्यो वस्तू सृश्टीच्यो सगल्यो पडून वेल्यार पासून म्हजो कोरार तोखता सासनाच्या सासनाक. I have made a covenant with you that I am going to be with you till the end of time. I had come not to be served but to serve. And that's exactly I did for you. I am with you to serve. In your trials, in your tribulations, in your worries, in all that you have said this 45 minutes before me, सगळें जे तुमी ह्या वेळार म्हाका सांगलां, तुमच्यो खोंती, तुमची दुखी, तुमचे सगळे हुस्के, तुमचे आवडे, तुमचे ह्या संवसारांत आसलेले आटे विटे, तुमच्या सांगाती हांव आसा. कित्याक भियेतात? Why are you afraid? Why are you worried? Why do you want to have second thoughts? Steadfast in my love. Be firm. I am with you till the end of time. तुमच्या सांगाता, तुमचे सांगाती हांव आसा. दोंगर कांपून पडल्यार जाल्यार सगळे ह्या संवसारांत जाता तितलें इबाड जाल्यार पर्यंत महामारी येवन हांगातूय वयर सोंकला जाल्यार हांव तुमचे सांगाता आसा. तुमी धास्ती काडी नाकात. म्हजेर विस्वास दवरात. तुमकां जेन्ना दुसरो दुबाव तुमच्या मनान घालता, सैतान तुमच्या मनान भिरांत हाडटा, हुस्क्यांनी तुमचें मन घुस्पायता, I am with you. I am here. Look at me. Look at me. I am with you till the end. It's a fight that both of us will fight. आमी बरोबर हें झूज सैतानाच्या आड झुजुया. बरोबर ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या ताब्यान करूंक चिंतला त्यो वस्तू, तांचे गुलाम आमी जावचे न्हय. पाड जाल्ले जमनीक पाड करून रोयल्ले म्हजे सृश्टीक आमी पाड जावंक दिवचे न्हय. दुबावान लॉन्स दिवन, पयशांनी, झुजांनी, दादागिरीनी, जुट्टी चलयतल्यांनी म्हाका पयस केला. येवं नाकात. आय एम विथ यू. तरणाट्यानो, धिरान भरात. रिमेंबर, I am still with you. I'm walking along with you. You are desperate. You are depressed. You are demoralized. सोजमोता तुमची भावना. Your future is at stake. Jobs are lost. Everything is in a chaotic situation. तरी पूण म्हजेर विस्वास दवरात. Why don't you believe? I am still with you. I am walking along with you in that path. Be not afraid. Take courage. For I will be with you. For I will go along with you. I will walk with you. Thank you, Jesus, for these words of assurance. Thank you, Jesus, for opening my wounds, for giving a healing to my doubt,
Thank you, Jesus, for giving me that assurance in this time of distress. म्हाका तुजें आस्वासन तूं दिताय सायबा. तुका दिनवास. तुज्या भरवशाची उतरां म्हजें मन सायबा शांत करता. तुजी आश्वासनाची उतरां सायबा म्हज्या जिवितान उचांबोडाय आयल्या ती शांती हाडटा. तुका दिनवास जेजू. तुका किरीत भाशेन तूं म्हाका म्हज्या सांगाता आसाय, म्हजे बरोबर आसाय, म्हज्या झुजांत आसाय, म्हाका जैतिवंत करतलोय, म्हाका उबारून दवरतलोय म्हूण तूं आश्वासन दिताय. आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका. तुझी प्रीती तुझो कोरा तोक्तात बापा काला काला. बापा 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 मोच्या शांती म्हाका काळजा तुझ्या. बापा 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 मोच्या शांती म्हाका काळजा तुझ्या. आवय विसरो दुदा बाळा पोरो गालीत कुसऱ्या पोळा. तू बापा म्हाका सोडनाय, कधीच केन्नाच विसरचो नाय. बापा 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 मोच्या शांती म्हाका काळजा तुझ्या. बापा 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 मोच्या शांती म्हाका काळजा तुझ्या. तूं म्हज्या सांगाता आसाय. ओय जेजू, ह्या वेळार खरेपणी हांव भोगतां. हो नियाळ करून हांव जाणा की तूं म्हजे बराबर आसाय. I'm certain, I'm convinced, Lord, that you are with me at all the time. सगळ्या वेळार तूं म्हजे बराबर आसाय. तरी आसतना जेजू हांव भियेतां, म्हाका भिरांत दिसता, हांव दुबावतां, हांव असोक्त पडटां. म्हजे बराबर राव. ओ म्हाका तुजे बराबर रावंक जेजू सदांच फावो कर. सगळ्या वेळार कांयच भियेनासतना रावंक. ह्याच विस्वासान दुनिया आमची सगळी मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. तुज्या पवित्र आत्म्याचें देणें तुवें आमकां दिलाय. स्वर्गार चडून बापाशी वचून तुज्या बुजवणाऱ्या आत्म्याक आमचेशी तुवें पाठयलाय. होच पवित्र आत्मो आमकां परतून परतून दी. जोण एकलो आमी ह्या वेळार एक खेरीत वस्त करुया. आमची नदर ह्या वेळार जेजूचेर दवरुया. कीप युअर आयज गेज्ड ऑन जीसस इन द ब्लेस्ड सॅक्रमेंट. समथींग गूड इज गोइंग टू हॅपन. ह्या वेळार कितें तरी बरें आमकां जावंक वेता. तो आपलो आत्मो आमकां दिता आनी ह्या आत्म्यान आमचे बरोबर तो सदांच आसा. हांव तुमच्या सांगाता आसा हें भोगूंक आमकां फावो करतलो. आमचे भितरलें वायट भस्मून उडयतलो. आमची पिडा बरी करतलो. आमकां नवें जिवीत दितलो. ताच्या आत्म्याक उक्तो राव. ताचो आत्मो ह्या वेळार घेवंक माग. म्हजे नांवी तुमी बापा लागीं कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. ह्या पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक तयार जाव. तुजे हात उगड. दिमी घालूंक तुका सोयेक आसा जाल्यार ह्या वेळार दिमी घाल. If you can, kneel down. Open your hands. Receive His Spirit. He listens to all our prayers. आमची सगळी मागणी तो मानून घेता, आयकून घेता. आमचे काळजाची भिरांत तो पळयता. आमची मागणी दुसऱ्या पासत जी आमी केल्यात आनी करता. सगळीं जी कोण बरी नात तांचे पासत आमी खतखत्यान मागता. जी कोण सेवा करतात
दोतोर नर्सी घरची हेर सगळीं जी कोण सेवा करतात तांचे पासत आमी मागता तो आमचे मागण्या आयकून तांकां पवित्र आत्मो दिता. आमचेर राज चलयतल्यांक फावो तें गिन्यान फावो तें जाणवाय दी म्हूण आमी मागता तो आमचें आयकता. आपलो पवित्र आत्मो आमकां तो दिता. अमोलीक पवित्र आत्मो, द प्रेशियस स्पिरीट, कम 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 प्रेशियस स्पिरीट, कम प्रेशियस स्पिरीट, fall on us, come spirit, come holy spirit. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये, तुझी खालती पोरसा आमी, come ये तुझ्या आत्म्यान आमचेर तुजो पवित्र आत्मो देवून, तुझ्या आत्म्यान आमकां घोट कर, तुझ्या आत्म्यान आमची भिरांत पयस कर, तूं आमचे बरोबर आसा येशू. Come holy spirit, come holy spirit, precious spirit, come on us, precious spirit, heal us, precious spirit, heal us, precious spirit, be with us, fill us with your spirit, Lord. Come Lord, come Jesus, come Jesus, precious spirit, come upon us. ये पवित्र आत्म्या आमकां तुजो हात लाय, आमची कूड तुज्या आत्म्यान भर, आमचें मन तुज्या आत्म्यान भर, आमचें काळीज तुज्या उज्यान लासय. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. ये तुज्या आत्म्यान बापा तुजो आत्मो आमकां दी, आमकां पेकोय, तुज्या आत्म्यान आमकां पेकोय दुनिया, आमची पिडा पयस कर, आमची भिरांत पयस कर. Come Holy Spirit, come precious Spirit, come Holy Spirit, come upon us. Come into me now and heal. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come in me now, set life on fire. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, O
my hand and guide me on my way. Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, O Lord, hold my hand and guide me on my way. Sometimes the road seems long, my energy is spent. Then, Lord, I think of you and I am given strength. Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, O Lord, hold my hand and guide me on my way. Walk with me, O my Lord, through the darkest night and brightest day. Be at my side, O Lord, hold my hand